नमस्कार, कारवार न्यूज़ा तुमका स्वागत करता। नवरात्री निमित्तान कारवार शहराच्या बाड भांडीशिट्टा हांगा प्रतिष्ठापन केल्ले श्री दुर्गादेवी मूर्तीच्या नवरात्री उत्सवात सद्दी गरबा आणि दांडिया कार्यक्रम जाता। शुक्रवाराक हांगा भेट दिल्ले जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी सार्वजनिका बरा गरबा नृत्यात भाग घेले। भांडीशिट्टा हांगा नवरात्री उत्सव दर वर्ष उत्साह आणि उमेजीन सादर जाता। उत्सवाचे 9 दिवस दांडिया गरबा कार्यक्रमात जास्त संख्येत सार्वजनिक भाग घेतात। हांची उत्सव कमिटी हो कार्यक्रम गेल्या काही वर्षांच्यान व्यवस्थित तसेच श्रद्धा भक्तीन करत येला। नवरात्री उत्सव कार्यक्रमात सद्दी प्रतिष्ठित व्यक्तीक प्रमुख पावणे म्हणून आमंत्रित करून तेमका गौरव सत्कार करतात। शुक्रवाराक जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी कार्यक्रमात प्रमुख पावणे जावन हजर आशिल्ले। सत्कार कार्यक्रमानंतर मुल्लई मुगिलन हेमी सार्वजनिका बरा गरबा नृत्यात भाग घेवचे मार्फत गरबा आणि दांडिया कार्यक्रमात उमेज दाखवून दिले। परेश मेस्ता मरणाच्या प्रकरणात विनाकारण गरज ना असताना माजी सीएम सिद्धरामय्या हेमगेले नाव बीजेपी घेतेत असा म्हण माजी एमएलए सतीश सेल यांनी तक्रार केले। शनिवारा कारवारात पत्रकारा बरा उलयिल्ले सैल 2017 सालात परेश मेस्ता हेमगेले मरण जाल्ले। 2018 सालात राज्यात बीजेपी अधिकाराक येयला। 2019 डिसेंबर महिन्यात परेश मेस्ता हेमगेलो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयलो। रिपोर्टात बुण मेला म्हण स्पष्ट सांगला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट लिपोवन दवरून अजूनही राजकारण करत असा। केंद्रात आणि राज्यात बीजेपी सरकारात असा। आता ही घटना घडून घेऊन 5 वर्ष जाली जाल्यार बी मेस्ता हेमगेले मरणाची चौकशी पूर्ण जाली ना म्हटल्यार तेका सिद्धरामय्या कशें कारण जातात अशें तेमी प्रश्न केलो। ही घटना घडील तेन्ना मेस्ता हेमगेल कुटुंबाक उद्योग दिता म्हण सांगिल्ले। उद्योग दिलो। परेश मेस्ताल बापायक बीजेपी राजकारणाक उपयोग करून घेते असा असे सैल यांनी आरोप केलो। साली परेश मेस्ता म्हणजे भुरगो होन्नावरात मरता आणि ते मरण अशें जाता की म्हणल्यार तेन्ना काँग्रेस सरकार आसतना ते मर्डर केस म्हणून जाता। मर्डर केस म्हणजे आमगेले बीजेपी सरकारांतल्यान तेजेचेर व्हडलो आरोप जाता आणि तेन्ना सिद्धरामय्या हेंचें सरकार आशिल्लो आणि आज 2017 नंतर 2022 आज परत एक 4 दिसा फाटीं हिंचे एडवोकेट सिनियर एडवोकेट नागराज नायक हे वखदार आसात तेमी सांगता कितें काय म्हटल्यार हे मरण जाल्ले हे सिद्धरामय्या हो हेजो 3रो आरोपी म्हणून। सिद्धरामय्या हेणी 12 गव्हर्मेंटात कितें केल्या तुगेले बजेट केल्ले आणि तो आमगेल्या कर्नाटकात द बेस्ट सीएम म्हणून घेवन सगळ्यांक सांगला गरिबाक सगळ्या गोरगरिबाक सगळ्या हेल्प करपाक आणि तसले मनशालें नांव घेवन हो 3रो आरोपी म्हणटा जाल्यार पयले आरोपी आनी दुसरो आरोपी कोण म्हणून अजून सांगूं ना। मागीर एक पयले आरोपी होच उरूं शकता की दुसरे आरोपी हेगेले कोणी आनी कोणी फ्रेंड उरूं शकता दिसता।
हे असे आरोप करत असताना हे मिस्टेक आसा हे आरोप करणं ह्या बऱ्याच जाग्याचेर रावन घेवन तेणी आपले हे कितें परत आतां इलेक्शन येता आनी हे इलेक्शनात कितें तरी गिमीक खेळ्या म्हणून सांगून तसले हे करचे रॉंग म्हणून हांव आज सांगूंक सोदतां आनी हे अशें करून घेवन आमी प्रॉपरली फायट करया कोणी उरून कितें आसा आनी जर तर ते मरण खरें म्हण तर जाय मर्डर म्हण जाय आमी फाटीं बाजू आसा हांव फाल्यां रेडी आसा हांव तेंच्या अगेनस्ट आसा कितें आमच्या कोणी ते हे केलें तेंच्या अगेनस्ट आमी कितें करपाक रेडी आसा म्हण हांव सांगूंक सोदतां. कारवार नगरसभेची सामान्य सभा शनिवाराक जाली. गार्डनकरच्या विशयासंबंध उपाध्यक्ष आणि माजी अध्यक्षामदी वाद जालो. कारवार नगरसभेचे माजी अध्यक्ष गणपती नायक हेमी उलोवन नगरसभे भागाचे बिणगा हांगा गार्डन करूंक नगरसभेन 10 लाख रुपये अनुदान राखीव दवरला. IRB कंपनीन घायिल्ल्या माती सारकी करून कॉन्ट्रॅक्टर गार्डन करूंक मुखार येयला. नगरसभेच्या ह्या प्रशासकीय मंडळीचो अधिकार वेळ सरले नंतर बी गार्डन मेंटेनन्स करतले की ना खबर ना. शहरात खंय बी गार्डन करतात असे विनाकारण पैसे कित्याक खर्च करतात अशें तेमी प्रश्न केलो. हेजेन क्रोधीत जाल्ले उपाध्यक्ष प्रकाश पी नायक बिणगा बी नगरसभे भागाकच येता थंय गार्डन केल्यार कित चूक आपल्याला वाडा जावच्या कामा बद्दल प्रश्न करतले तुमी कोण अशें विचारले. ह्या वेळाचेर दोगां मदीं वाद जालो. बिणगा वार्ड सदस्य रुक्मिणी गौडा हेमी उलोवन बिणगांत गार्डन करूंक आपुणूच मागणी केल्ली. बिणगांत बी गार्डन जावूंकच जाय म्हूण सांगून हेमगेल्या वादाक पर्दो घायलो. तशेंच सदस्य संदीप तळेकर आणि सदस्य मुकबूल शेख हेमगेल्या अभिप्राया प्रमाणे स्वच्छते खातीर सगळ्या वार्डात 2-2 नागरी कामगार नेमणूक करून हाजीर घेवचे बद्दल निर्णय घेयलो. नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, आयुक्त RP नायक, स्थायी समिती अध्यक्ष सुजाता तामसे आणि सदस्य अधिकारी सभेत हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. राष्ट्रीय महामार्गाचेर गरवा अपघातात मरण पावचे आणि वाहन अपघात जावचे चुकेच खातीर सदाशिवगड शिवाजी बॉयसेमी रस्त्यार रावच्या गरवाक रेडियम बेल्ट घालचे कार्य करत आसात. सदाशिवगड ते माजाळी चेकपोस्ट पर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाचेर सद्दीर रात्रीन गरवा लागून एक ना एक अपघात घडता. अपघातात गरवा मरतात आणि जखमी जातात. तसेच वाहन सवार बी जखमी जावचे आणि मरण पाविले बी उदाहरण आसात आणि वाहनाक बी लुकसाण जाता. हे सगळे चुकेच खातीर सदाशिवगड शिवाजी बॉयसेमी स्थानिक काही लोकांच्या मदतीन रस्त्यार रावच्या गरवाक रेडियम बेल्ट घालचे कार्य सुरू केलात. गरवा रस्त्यार उरल्यार रात्री नजरेक पडनात, पण रेडियम बेल्ट जनावराल्या गळ्यात उरल्यार जनावर आशिल्ले कळून येता आणि वाहन सवार वाहनाचो वेग कमी करूंक शक्य जाता. तेजेन अपघात जावचो चुकता. शिवाजी बॉयस हेमगेल्या ह्या कार्याक सार्वजनिका खंयच्यान प्रशंसा व्यक्त जातेत आसा. आम्ही ते आता सगळे गाईक बेल्ट घाल्या म्हणून घेऊन विचार केला तो कित्याक म्हणटा हायवेर लाईट करंट ना काय ना
एक लायटा वेवस्था ना आमगेली हिंगा म्हणजे एक नवदीप काकोन म्हण डेली गोवा बॉर्डराचेर ड्युटी वयता तो पळयता रात्रीन गाई एक्सिडेंट जावन मरचे गिरचे एक बेजार दिसून घेवन बेल्ट घाल्या म्हणून लागलो घरवाले आमी बीन एक विचार केले कित्याक पापा एक्सिडेंट जावन मरलो लागला आनी कितें तरी करया म्हणून थंयसर आमकां खूब लोकांनी साथ दिले जशें की संदीप राणे वताळी पेट्रोल पंप हातनोटी स्टेशन मास्तर महेश नायक म्हणून घेवन आनी बापूजी कॉलेजाचे दीपक सर म्हणून हे सगळे अशें करून घेवन आमी शिवाजी बॉयज सगळ्यांनी मेळून घेवन आतां सुरू केला 9 दीस नवरात्रेक आमी दांडिया खेळूंक वचनात आमगेलें कितें आसा अशें गर्वाक बैलाक जावं गाईक जावं बेल्ट घालचे तेमगे एक सेवा करचे अशें आमगेले विचार आसा आनी मेन म्हटल्यार कितें एक आमगेली एक रिक्वेस्ट आसा DC साहेबाक आनी एक हायवेचेर एक लायट घाला ती मनीस जाता ते पाप एक्सिडेंट मरचे गिरचे तेमी तर नंतर लोकूय व्हरून मारून त्रासा पडू लागला कितें तरी एक करा कारवार तालुकाच्या कडवाड हळेकोट प्राथमिक शाळेत विद्यार्थीनं तयार केलेली श्री सरस्वती देवी मूर्तीक श्रद्धा भक्तीन पूजा केली. हळेकोट सरकारी प्राथमिक शाळेचे विद्यार्थी प्रसन्ना गजानन कलगुटकर यांनी मातेची श्री सरस्वती मूर्ती केलो आणि शाळेत घेऊन येयलो. शाळेचे शिक्षकान सगळे खुश जावन घेवन ती मूर्ती दवन घेवन शुक्रवाराक पूज केले. शिक्षिका विद्या हेमगेल्या पुढाकारात सरस्वती पूजा जाली आणि विद्यार्थी प्रसन्न हेका भविष्यात आणि मूर्ती करूक प्रोत्साहन मेळ्ळो. आयज इतलोच न्यूज. मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.